काल बीजेपीन तांकां काढले तेन्ना की कॅन्डिडेचर फायल जावन सुद्धा ते बीजेपीन असले, काल तांकां बीजेपीन काढल्या खंय. सो हे कितें दिसून येता तेमकां काय कळना. सो गोंयकारांकडे खरेंच हे इन्फॉर्मेशन आयज व्हेरी इम्पॉर्टंट तुमच्या कडेन लोकांक सांगपाक, गोंयकारांक दाखोवपाक जाय आसलें आमकां की असल्यो गजाली चल्ल्या. सो खंयच आनी कन्फ्यूज जावं नाका, लोकांनी कन्फ्यूज जावपाक जायना, कित्याक हांगा कन्फ्यूज जाले जाल्यार परत आसा तशीच बीजेपीची सिटां येतली, ती येवपाक जायना. ह्या खातीर खंयच कन्फ्युजन लोकांनी जावपाक जायना. आपल्या प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन लोकांनी सारकें पळोवपाक जाय की कोण कोणाचो कॅन्डिडेट, खंयचो कॅन्डिडेट कित्याक रावला. थोडे इंडिपेंडंट सुद्दां रावले ना अशें सांगता की आमी बीजेपी उडोवपाक रावल्या, पण हे कॅन्डिडेट सुद्दां कोण, हांव तेंचेर कोणाचेरूच कमेंट करना, थोडे बऱ्या हितून रावले आसतले. सो हांव जनरलायज करपाक सोदना, पण प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांकडे मागता की तेंच्यांनी प्रत्येक कॅन्डिडेटाक जज करचो, प्रत्येक कॅन्डिडेटाक क्वेश्चन करचो, आणि जर इंडिपेंडंट रावला तर ताका क्वेश्चन करचो की बाबा तो इंडिपेंडंट रावला तो फुडें कितें, क्वेश्चन करा ताका. तशेंच जे बीजेपीचे लोक आतां काँग्रेसीन तांकां टिकेट दिवन काँग्रेसीन तांकां इलेक्शनां खातीर देंवयल्या पळय, तांकांय क्वेश्चन करा की कॅन्डिडेचर मेळ्ळा पर्यंत तूं बीजेपीन आसलो, आतां अशें अचानक कितें बदललें तुज्या खातीर, आतां काँग्रेसीन तूं आसा, फुडें कितें, क्वेश्चन करा तांकां. जेन्ना सॅटिस्फाईड आन्सर तुमकां मेळटले पळय तेन्नाच चला आनी वोट करा. सो एक अपील गोंयकारां खातीर. देव बरें करूं. श्रीकृष्ण बाब, तुम्ही 42 सीट्स हे करता न्हू? येस. कितें ते रिमेनिंग 8 सीट्स तुमकां कॅन्डिडेट नासले की तुम्ही इंडिपेंडंट कितें सपोर्ट करता? आमी जे 8 सीट आमी घालूंक ना पळय, थंय अशे लोक आसा जे आमच्या टॉकिंग आमचे कडेन उलोवप तेंचे चालू असले, आनी ते उलयतना आमी तेंचे कडेन अशें दिसून येयलें की थंय आमी सपोर्ट केल्यार बरें पडटलें. सो त्या खातीर आमी थंय सीट घालून. 8 सीट्स सपोर्टिंग. येस. ते इंडिपेंडंट बसले ते? इंडिपेंडंट बसले ते. इंडिपेंडंटूच, पार्टीचो क्वेश्चनूच येना. रामराव तुमचो सिनियर लीडर जालो, रिजायन करून गेला, ताणें कितें म्हणलें की रिजायन जाता पळय तेन्ना की अलायन्स जाय आसलें म्हणून, वो हेजे आम आदमी पार्टीचे काँग्रेसीचे अलायन्स जाय म्हणून ताका लागून तो रिजायन जालो. तेन्ना अलायन्स जावंक ना म्हणून. प्रत्येक कोणाचे अलायन्स जावना तुमचे आनी काँग्रेसीचे आनी आमचे आनी आमचे गोवा फोरन आनी काँग्रेसीचे जर अलायन्स जावना म्हणून आमराव सर गेला जाल्यार तेणी खूब पयलीं वचपाक जाय आसलें. सो आतां तेंचे मे बी आनी कितें विचार आसतले, कित्याक आमी अलायन्स ना म्हणून कितलेशे दीस जाले सांगता, कितलेशे म्हयने जाले सांगता. तेज्या खातीर तेच रिजन दिवन हेच्या पयलीं एक आमचो पयलींचो एक लिडर आमची पार्टी सोडून तेणी हेच रिजन दिलें की आमची पार्टीन अलायन्स करूंक ना म्हणून. रामराव सरान तर अशें म्हटलें जाल्यार म्हाका खरेंच तेजी आयडिया ना की तेणी हें कित्याक म्हटलां. ते कित्याक आमच्या पार्टीन अलायन्स करूंक ना म्हणून तो गेला जाल्यार तेंच्यांनी खूब पयलीं वचपाक जाय आसलें. अशेंय म्हणटा की तें थोडे कडेन आम आदमी आहा पळय ते फकत वोट स्प्लीट करपाक बगले म्हणून. तेजेर हांव आयज आन्सर करपाक शकना कित्याक तेजे रिजल्टानूच कळटलें. सगळे आमी जशें काँग्रेसीक म्हणटा तशें काँग्रेस आमकां नाल्यार बीजेपी आमकां अशें सगळे आमकां एकामेकाक म्हणपाक शकता न्ही, पण रिजल्टूच दाखोवन दितलो. मागीर ते स्पेसिफीक कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर उलय. सो 22 तारखेची वेट करया आन्सर. कितली सिटां तुमची येतली कशी दिसता? आमची आमी 42 घातले ते 42 जिखपाकूच घातला न्ही. खंयचे इश्यूज घेवन तुमी आतां इलेक्शनाक देंवनाका आमच्या कलाकुटान असे खूबशे आहा जे जावना अजुनी. हेंच्यांनी फक्त डेव्हलपमेंट म्हणूनच केलेले आसा, पण अजून पासून हे डेव्हलपमेंट कांयच जावना. जसे रोडाचे इश्यू असलेले, उदकाचे इश्यू असलेले अजूनही तेंच्यांनी सॉल्व बी कांयच करूंक ना. सो बेसिक ना इतलेच इश्यू न्हू की झेडपी इलेक्शनाक इतलेच इश्यू आसता. तुका एक एक्झाम्पल दिता. आमी आतां जे गांवागांव भोंवतात, आमच्या म्हाजी कॉन्स्टिट्युएन्सी मया कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हाज्या हितून 2 आसा, पण त्याच्या भायर सुद्दां जेन्ना आमी वता आमी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन भोंवतात, पण झेडपी इलेक्शन नाल्यार इलेक्शनच्या प्रचारा खातीर आमी खुबश्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी वता. आतां कालूच आमी हांव वायस प्रेसिडेंट वाल्मिकी आमी हांगा आसले वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सी 70 आसले बेसिकली. आमकां अशें दिसून येता की थंय बेसीक फेसिलिटीज ना. आमकां एक भायसून एक पिक्चर क्रिएट केला की थंय इतलें बरें चल्लां, अशें चल्लां तशें चल्लां, पण जेन्ना गांवांनी वचून पळयता पळय हांगा फक्त रुलींग पार्टी फक्त हें करता की स्मार्ट सिटी हे ते व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट असलेच हांगा आमकां दाखयता, पण एक्चुअली पळोवपाक गेले गांवांनी जाल्यार हेंची आतां आमच्या केरळान जे सांगलें पळय तीच परिस्थिती आसा. बेसीक फेसिलिटीज ना. सो बेसीक फेसिलिटीज ना जाल्यार आनीक कितें. काल हांव एका डोर टू डोराक वाळपयान आमी गेले तेन्ना एकटी बायल आमकां सांगपाक लागली की बाबा आपल्याक डेव्हलपमेंटाचे पॉयंट जालेत ना, आपल्याक हे आपल्या भुरग्याचें काम जालें कित्याक आपले भुरगो बेकार आसा. वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सी 70तले उलयता हांव की ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी म्हणटा की सगळ्यांत चड जॉब दिता पळय त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर उलयता हांव. थंय जर अशें आसा जाल्यार बाकीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आनी कितले अनएम्प्लॉयमेंट, बेसीक फेसिलिटी कितें आसा पळय ते. आनी झेडपी इलेक्शनान हेच करपाक जाय. झेडपी इलेक्शनाक वचून तो स्मार्ट सिटी करतलो, व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट करतलो हे उलोवपाक शकना, कित्याक त्या फंडान बेसीक कितें जातलें
गावा खातीर कितें जातलें पळय तेच उलोवपाची गरज आसा आनी तेच आमी उलयता तितून तेणी म्हटलें पळय तितून आमचें बेसीक डेव्हलपमेंट हेल्थ केअर एज्युकेशन हेजेरूच आमचो चड भर आसा की बेसिकूच ना जाल्यार व्हडलें उलोवन फायदोच ना आनी व्हडलें उलोवपाचो टायम येतलो तेन्ना ते उलयतले कलंगूट खातीर रोड मॅप कितें आहा तुमचो कलंगूट खातीर ती आतां ती ट्युरिजम बेल्ट आहा येस तुमचो समज जर चिंतलो जाल्यार वॉट इज द रोड मॅप फॉर ट्युरिजम बेल्ट जेन्ना म्हणटा आमी तेन्ना ट्युरिजम बेल्टाची बेसीक गजाल कितें आसपाक जाय रोड सारके आसपाक जाय आनी तेजेरूच आमी जेन्ना बीजेपीचे बुराक कॅम्पेन तेन्ना आमी स्टार्टूच तें केला की बेसीक फॅसिलिटीज पयलीं दिया मागीर रोड मॅप पासून सगळो तयार करया बेसीक फॅसिलिटीज ना कलंगूटार तुमी पळयलें जाल्यार सारकी तीच रस्तो जे जगा वयले लोक आमच्या ट्युरिजमा खातीर हांगा येता आमच्या कलंगूट येता जाल्यार कोस्टल बेल्टाच्या खंयच्या हितून येता थंय बेसीक येयल्या पर्यंत रस्तेच सारके ना जाल्यार आमचो कितें इमेज घेवन भायर वतले सो तो बेसीक फॅसिलिटी आनी झेडपी म्हणटा तेन्ना बेसिकाचेरूच मेन उलोवपाक जाय ज्या गजालीचेर बीजेपी आनी रुलींग पार्टी सद्या उलयना पळय तेजेरूच उलोवपाची गरज आसा बेसीक फॅसिलिटी इज द मस्ट आनी दॅट इज झेडपी कलंगूटात ना असे बॉक्स इलिगल तुम्ही त्याच्याबद्दल आवाज केला इलिगल इलिगल आसा ते बंद करपाकूच जाय तेंचे इन्व्हेस्टिगेशन जावन ते करपाकूच जाय पण आनी आमच्या नजरेन तर येता जाल्यार बंद जावपाकूच जाय इलिगल चलता जाल्यार तेंचे कडेन फायर सेफ्टी खंयच्योय नॉर्म